उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप। आब्रामाचे पोतिनीन सारायन ताका एक पूर्ण भुरगें दिवंक नासलें, पूण आगार नांवाची एक इजिप्तकान दाशी तांगेर आसली। सारायन आब्रामाक म्हणलें, आतां आयक, सर्वेस्परान म्हज्या कुसव्याक फळ दिवंक ना म्हणटोच तूं म्हजे दाशी वच, तिचे वरवीं घोडी म्हाका भुरगें मेळत। सारायन सांगलोलें तें आब्रामान मानून घेतलें। हे भाशेन आब्रामान कानानाच्या देसांत 10 वर्सां वस्ती केल्या उपरांत सारायन आगाराक आपले इजिप्तकान दाशेक घेतली आनी आपल्या पोती आब्रामाक ताची बायल कशी दिली। म्हणटोच तो तिचेशी गेलो आनी ती गोडबेस जाली आनी आपूण गोडबेस जाल्या म्हूण तिका गमल्या उपरांत ती आपल्या दोनीक किकोंत करूंक लागली। सारायन आब्रामाक म्हणलें, म्हाका केल्लो हो अपमान तुका बुजूं। हांवेंच म्हजे दाशेक तुजेशी धाडलोली, पूण आतां आपूण गोडबेस जाल्या म्हूण तिका गमला आनी देखून ती म्हाका किकोंत करता। तुजे आनी म्हजे भितर सर्वेस्पोर जोडटी करूं। आब्रामान साऱ्याक म्हणलें, बरें तर तुजी दाशी तुज्या हातांत आसा, तुका बरें दिसता तें तूं कर। साराय तिका इतले त्रास दिवंक लागली की ती तिचे सोर्शी पळून गेली। सुराचे वाटेर अरण्यांत एक जोर आसली। हे जोरीशी सर्वेस्पराच्या दुताक ती मेळ्ळी। ताणें तिका म्हणलें, आगार, साऱ्याचे दाशे, खंय तान आयल्याय आनी खंय वेताय? तिणें जबाब दिलो, हांव म्हजे दोनीनी साराय सोरशिली पळून वेतां। सर्वेस्पराच्या दुतान तिका म्हणलें, परतून तुजे दोनीशी वच आनी तिच्या हात खाल राव। आनी सर्वेस्पराच्या दुतान तिका आनीक सांगलें, हांव तुजी संसद इतली वाडयतलों की ती मेजूंक जावची ना। उपरांत दुतान तिका म्हणलें, आतां तूं गोडबेस आसात आनी एका पुताक जल्म दितली आनी इस्मायल म्हूण तूं ताका नांव दवरतली, कित्याक सर्वेस्परान तुजी खंत पळयल्या। रान काडपा सारको मनीस तो जातलो, ताचे हात सगल्यांचेर विरुद्ध आनी सगल्यांचे हात ताचेर विरुद्ध आसतले। आनी सगल्या आपल्या भावां उजीत तो आपलो तंबू ताणटलो। आगारान आब्रामाक एक पूत दिलो आनी आगाराक जल्मल्ल्या पुताक आब्रामान इस्मायल म्हूण नांव दवरलें। आगारान इस्मायलाक जल्म दिलो तेन्ना आब्रामाक 85 वर्सां आसलीं। देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार। आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो। सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो मायमोग मीत मेर नासलोलो। सर्वेस्पराच्या बलिश्ट कर्तृत्वांचें कोण वर्णन करीत? कोण ताची फावो तशी किर्ती गाजयत? सबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो। बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारकें तें करतात ती सगळीं बागी। तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर। सबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो। म्हजी शिये म्हाका आदार दी, तुवें विंचून काडलोल्याचें सूख म्हाकाय भोगूं दी। म्हजे पोरचेच्या संतोशान म्हाकाय संतोश भरीत कर। तुज्या दायजाचे व्हडविकेंत म्हाकाय वांटो दी। सबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो। उद्गार, Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy
सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतले. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपले सिसांक म्हणलें, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गा राज्यांत भितर सरतली म्हणनात, पूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापाची खुशी करतात तींच स्वर्गा राज्यांत भितर सरतली. तो दीस येतोच सोबार जाणां म्हाका म्हणटलीं, सोम्या सोम्या, तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले आनी तुज्या नांवान सोबार विजमितां आमी केलीं. आमी तेन्ना हांव ताच्या तोंडार मारतलों. खोटेपण करतले न्हू, म्हजे सुरशिलीं कोडसोरात, कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच वळखूंक नात. देखून ही म्हजी उतरां आयकतात आनी ताचे प्रमाणे चलतात तीं आपलें घर खोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारकीं. पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटलें आनी त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलोलें. पूण ही म्हजी उतरां आयकून ताचे प्रमाणे चलोनात तीं आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका पिसाट मनशा सारकीं. पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटलें आनी त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें आनी ताचे सारकें घट्टोन जालें. जेजून आपलें उलोवप सोंपयलें आनी ताची शिकवण आयकून लोक जोबार अजाप जातालो, कित्याक तांचे शास्त्र्यां भाशेन न्हय पूण अधिकारान तो तांकां शिकवण दितालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणी तुका क्रिस्ता. याड म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोणूच स्वर्गार वेचना. नियाळा कादार, स्वर्गार वचपाचें मन सगळ्यांक आमकां आसा, पूण मरण कोणाकूच नाका, कित्याक मरूंक आमी भियेता. जर मरण आमकां नाका जाल्यार स्वर्गार आमी कशीं वेतले? स्वर्गार वचपाची वाट खंय शेजाऱ्याच्या आंगण्यांतल्यान वेता जाल्यार शेजाऱ्यागेर भितर सरूंक म्हाका कित्याक अवघड लागता काय? तूं आमगेर सायबिणीक येवंक ना म्हणटूच हांव तुमगेर सायबिणीक येना. ही खंयची धर्माची शिकवण काय? दिसपट्टी तेर्स, मिसांत वांटो घेवप, रेतीरांनी वचप, सगल्यो रिती पाळप, पूण म्हज्याच घरांत व शेजाऱ्यांक हांव सगळ्या लागीं दुस्मानकायेन जियेता जाल्यार हो स्वभाव स्वर्गार म्हाका व्हरतलो काय? तर आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू आपले सिसांक स्वर्गार थेवे जोडपाची शिकवण दिता आनी ताचें मन नितायर घालता. शीस आनी लोक जायते पावटी आपूण पयलीं स्वर्गार पावतलीं म्हूण समजतालीं, कित्याक आपूण उपास करतात, सोम्या सांगाता जियेतात आदी. असल्या संदर्भांत जेजू तांकां खरी उशीर वाट कितें ती दाखोळ करता आनी कश्टांक फुडो करून ह्या वायटे चलतल्यांक सर्गींचें दारां उक्तीं जातलीं म्हूण शिसांक सांगता. दिसपट्टी देवाचें उतर आयकून जावं आमच्या कुटुंबांत, समुदायांत, फिगर्जेंत आनी समाजांत आमी कश्टांक फुडो करूंक वावुरया आनी जेजू दाखयलोली उशीर वाट धरूंक पुरोयतन करुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, जिवितांत देवाचें उतर सांबाळून आनी तें दुसऱ्यांचे सेवेन आनी मोगान जिवंक वावुरया.